Sotra chapter 91 verse 1 to 16. देवाच्या गोपांत ताच्या भोगतांक आसरो. जो मनीस भोवडत्या देवाक शेरोना येता आनी सोर पदवेदाराचे सावळेक बिराड घेता तो सोरेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किलो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. तुका वायट करून सोडतल्या शिकाराच्या फासांतलो आनी मोन्नादीक पिडींतलो तोच तुका निवारतलो. आपल्या पाकट्यांनी तो तुका लिपयतलो. ताच्या पाखाखाल तुका आसरो मेळटलो. रातचे दासणेचो वो दिसाचो सोडलोल्या बाणाचो तुका कसलोच भंय आसचो ना. कालोखांत फिरतले पिडेक वो दोनपारचो नास करतल्या ओरिश्टांक तूं भिवचो न्हय. तुजे कुशीक 1000 सार मरून पडूं, तुज्या उजव्याक 10,000 शेवटून वचूं, तुजे सोरशीं कसलेंच वायट पावचें ना. ताचे विस्वाशीपण तुका राखतलें आनी सांबाळटलें. तूं दोळे मात उगडशी जाल्यार नश्ट्याक कसली मजोरी फावो जाता ती तुका दिसतली. सोरेस्पर म्हजें शेरोन अशें तूं म्हणटाय आनी भोव व्हडत्या देवाक तुवें तुजो आसरो केलाय. तर तुजेर कसलेंच वायट येवचें ना. तुज्या तोंबू सोरशीं पिडा पावचीच ना. खंयच्यानूय तूं वेशी तुका राखूंक ताणें आपल्या दुतांक हुकूम घाला. फातराक तुजो पाय आदोळना जावंक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून दवरतले. सोरपांचेर आनी फुरश्यांचेर तूं चलतलोय, शिनवाक आनी नागाक तूं मस्तितलोय. तो मोगान म्हाका चिंतून रावता देखून हांव ताका निवारतलों. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलों. तो म्हाका उलो मारता तेन्ना हांव ताका जाप दितलों. आकांतांत हांव ताच्या सांगाता आसतलों. हांव ताका वाटायतलों आनी व्हड करतलों. लांब अंक दिवन ताका धादोशी करतलों. म्हजें तारण पळोवंक ताका फावो करतलों. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार.